Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदन वाहिनीरी देवदर्शन पळयत आशिल्ले सगळे आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. आयचे कार्यक्रमांतू आमी ब्रह्मावरांतू आसचे श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान पळयत आसती. कोच्चिकार कुटुंबाक संबंध पाविले हे देवस्थान सुमार 350 वर्स पुरातन जावन आसा. हांगा बेताळाले अभय दर्शन आसून मस्त एक कार्णिक हांगास आणि मस्त जन भक्तादी ह्या देवस्थानान नंबून घेवन आयलींची हें एक श्रद्धा भक्ती केंद्र जावन आसा. असल एक देवस्थान तुमकां आजी आमी देवदर्शनान दाखयत आसाची. कार्यक्रमाक सगळ्यांकय स्वागत. वैभवाचो देवू वीर व्यंकटेशू म्हणता भक्त जन देवू तो चंदू म्हणता भक्त जन देवू तो चंदू. वैभवाचो देवू वीर व्यंकटेशू वैभवाचो देवू वीर व्यंकटेशू. स्वर्ण सिंहासनारी बशिलो देवाले वैभवू. स्वर्ण सिंहासनारी बशिलो देवाले वैभवू. स्वर्ण सिंहासनारी बशिलो ओ स्वर्ण सिंहासनारी बशिलो देवाले वैभवू. पोळया डोळे भरी पोळया पोळया डोळे भरी पोळया डोळे भरी. वैभवाचो देवू वीर व्यंकटेशू वैभवाचो देवू. हरिगुरुभ्यो नमः. हे लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान ब्रह्मावर. मिगेल नाव कोच्चिकार नरेंद्र पै. मिगेल ಒಟ್ಟು आशिल्ले सगळे हे कोच्चिकार कुटुंबाचे. हे देवस्थानाचे इतिहास सांगचे गेल्यार साधारण 150 दुखून 275 इयर्स थंय धांवचे पुरो. आमगेले फॅमिली ट्री हाजे अंदाजेर आमी हें गेस केला. ब्रह्मावर लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानाचे नंतरची देवळां हें म्हणून सांगयात. पेंटे देवस्थान ताजी नंतरची देवळां हेंची म्हणून सांगयात. हे देवस्थान आनी त्या पेंटे देवस्थान जाल्यारीची कोच्चिकार कुटुंबाचे चलून आयिल्ले. हे कुटुंबाचे मात्र सदस्य संबंध पाविल्ले देवस्थान आसा. हे देवस्थानाचे इतिहास तुमकां सांगू गेल्यार एक 7 जनरेशनां हे देवस्थान चलयता येयले. ह्या गांवांत वास्तव्य कोच्चिकार कुटुंबाचें ना 7 जनरेशन जाल्लेलें आसा. तशीच हांगा वास्तव्य येवचे फुडें आमगेलें कुटुंब कोच्चीन आशिल्लें. आमी काशी मठाचे अनुयायी जावन आशिल्ले निमित्त आमगेले सर्व हें देवळाचे हें काशी मठाचे आदेशानुसार चलतस. हे देवळांत पंचपर्व चलतस, त्रिकाल पूजा चलता येतस. फूड दुखूनची पेंटेच देवस्थानाचे देवळाचे पर्यायाचे कशी हानी चलोवन आयिल्ले म्हणून दिसतास आमकां आमगेल्या रेकॉर्डा प्रकार. आत्तां हे देवळां कारकळ दयानंद भट हांणी
पूज करून चलून येता आसत. भक्तादिक स्मरता हृदयंतर्गत भक्तादिक स्मरता हृदयंतर्गत भक्तादिक स्मरता हृदयंतर्गत भक्तादिक स्मरता हृदयंतर्गत भक्तादिक स्मरता हृदयांतर्गत भक्तादिक स्मरता हृदयांतर्गत भक्तिभाव वैभवकशी सा. हरिः ओम. कल्याणात् बुधगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. हे कुच्चीकार पै फॅमिलीचें देवस्थान आनी मागसलागात तुकोन घेवन एक आत्ताची इतिहास सांगेल प्रमाणे एक 200-250 वर्ष तुकोन घेवन हांगा एक घरची देव जावन घेवन उपासन इत्यादी करून घेवन आयले. हांगा हाजी मागशी सकडपुराची भटमामानाची इत्यादी घरचेची सदस्यान पूज करची आशिल्ली. आर्ता सकडपुराची म्हाका कळलेले म्हणटाक पूर्व जावन घेवन श्रीपद भटमा म्हण घेवन हांगा लागीं आशिल्ले पांडुरंग भट्टाल बापूस करता आशिल्लो. आज दयानंद भटमा म्हण घेवन कारकळची भटमाम करता आशिल्लो. आमी सानपणाचेर तोकून घेवन पुत भटमाम म्हण घेवन मिगेल आज तो हांगा येवन करून घेवन हांगा एक नमगोन आशिल्लो. हांगा एक बेताळाल एक दर्शन वचिल्लें वामन पै आनी गोविंद पै म्हण घेवन वामन पै दर्शन भारी प्रख्यात जावन घेवन आज सांगता आशिल्लो. कसल तो गडगडो कसकसल एक ते बेताळाल एक नुडी म्हूण घेवन तदनंतर मिगेले पुत्ताच्यान तागेले सुपुत्र जावन आशिल्ले ते गोविंद पैक भारो हाडोचे गोस्कर हांगा प्रार्थना दवरली. वर्स 1.5 वर्स नंतर ताका गोविंद पैक 100 वर्स जावं वर केताय तागेले देहा भितर तो बेताळाल एक आवेश आशिल्लो. खुर्चीर बैसून तागेले अंत्यकाल वर केताय ताणें एक दर्शन इत्यादी करून घेवन हांगा 3 दर्शन आशिल्ले. कितें म्हणपाक शाका मंगळार बुधवार सकड सांतेरी कामाक्षीचे इतरे टायमार नवरात्री दिवसाक 9 दिवस बेताळाले दर्शन अशी सकड भारी एक घडघडू हांगा एक चोल घेवन आयलो. नवरात्री 1 दिवसा पयशी 1 दिवसाक सकड पुराची फुलां पुजा अशी सकड मस्त जन सकड पुराची येवन घेवन विजयदशमीक मस्त गांव परगांवांचे गांवची सकड पुराची येवन घेवन हांगा एक मान्नमीचे हाका तशें एक पर्वकालो तशींची एक चवथी भाळ एक विजृंभणेर जावची तसल एक 4 दिवसाची 4 नक्षत्र पळोवन केलो सकड पुरा विसर्जन करचें आसा आनी ते 4 दिवसा पयशी उण खंयचे दिवस केलेले ना अशी सकड सर्व सदस्य मेळ घेवन त्या गणपतीक एक आराधन इत्यादी कोण येता आशिल्ले. अर्थात कितें म्हणपाक शाक हक्काच केलो एक कुळाव म्हूण घेवन आसा ती कोचीकार कुटुंब मात्र न्हय तशें आमी एक हे कुळावी तशींची एक केणिया तेंची एक कुळावी अशी सकड शेणै कुटुंबाची एक कुळावी हांगा केलो गांवची सकड पुरो अशें कुळावी हाका एक नमगून येयलो तसल ते एक बेताळाक तशींची सांतेरी कामाक्षीक इत्यादी अशी एक भार एक प्रख्यात जावन आशिल्ले ब्रह्मावर पेंटे भितरी वेंकटरमण देवस्थानाचे लागून आशिल्लें लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान म्हूण घेवन कोचीकारां सकडपुराची चड जावन घेवन वेंकटरमणोची तात निमित्त कोचीकार पै तांच्या कुलदेवची सांतेरी कामाक्षी बेताळ काळपुरुष इत्यादी सकड हांगा अधीन जावन आशिल्ले एक भारीक सानिध्य उंट जाल्लेले एक कुटुंबा सदस्यां सकड हांगा एक नड्यान तो प्रार्थना दवरल्यारी ता एक अस्त करून घेवन अभय दितालो अशी हे बेताळो सांगता आशिल्लो दर्शनार सकड
हांगा कुटुंबीचे हांकां तांकां सकट आपोवनान घेवन अभय दित रे, कांय भिवू नका, हाज्या मुखारसून गडगड सकट पुरो काडून घेता म्हूण घेवन अशी हे संदर्भाचेर स्पंदना टीव्हीचे एक हांगा एक संदर्शन दिवन घेवन तशींच देवगिरीच्याच एक ताणें एक देवदर्शन एक केलेलें ताकाय आमगेलो व्यंकटेश अनुग्रह करो म्हूण घेवन हांव 2 उतरां हांगा दोखून घेवन उलयतां. भक्ती भाव वैभव कशी सांगू, भक्ती भाव वैभव कशी सांगू, वैभवाचो देव वीर व्यंकटेशू, वैभवाचो देव वीर व्यंकटेशू. मंगळदास म्हणता शृंगाराचो वैभव, मंगळदास म्हणता शृंगाराचो वैभव, मंगळदास म्हणता ಐದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ह्या एक देवस्थाना ಬಗ್ಗೆ उलोवच्याक म्हाका एक भारी खुशी जाता. कसल्याक म्हळ्यार तवळी काशीनाथ भट मामान सांगिल्ले प्रकार मिगेल आज्जो राम भट्टू हांगा मलगड तुलान पूज करून येत आशिल्लो. तशींच तागेले काला नंतर मिगेल आनू दलतगिनी हांगा पूज करून घेवन येत आशिल्लो. आतां आमगेलोची आमकां दाव कादलो दयानंद भट्टू हांगा पूज करून येता असो ते आनीक भारी संतोशा विशय. तवळी सांगलें हांगा मुख्य दावन एक दर्शन भारी महत्व दावन आसा. हाका मिगेलेंची एक निदर्शन एक आसा. म्हाका सनपणारी हांगा नवरात्री टायमारी दर्शन जाल्लां जाल्यार म्हाका तेदना हुशार ना, तेदना डिप्टिरिया म्हूण म्हणटा ती, त्या सकट तेदना भारी व्हड एक हें तें. तसंच संदर्भाचेर अन्नान हांगा एक बेताळा लागी एक रक्षण अभय घेवन बेताळान अभय दिलेलें आसा. त्या प्रकार म्हाका त्या देवान अनुग्रह करून घेवन म्हाका रक्षण केलेलें आसा. हें एक म्हाका दलतगिनी उडगास आसा. तशी मिगेल आन दलतगिनीची केन्नाय सांगता आसता आशिल्लो. अशी सुमार नमुन्याची एक कारणीक आशिल्ली तसलें एक दर्शन हांगा विशेष दान घेवन चोलन येता आशिल्लें म्हूण सांगच्या भारी इश्ट पावता, खुशी पावता. व्यंकटेशा नीने पालिसो श्रुत जन पाला कानलोला श्री मुकुंदने ध्यान माळपा सज्जनरा मान देऊ परिपा
आजी तुम्ही ब्रह्मावराचे श्री लक्ष्मी व्यंकटेश देवस्थान पळयतशिलें ते आत्ता एक सान ब्रेक घेऊया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. ब्रेकानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही ब्रह्मावराचे श्री लक्ष्मी व्यंकटेश देवस्थान पळयतशिलें ते. भक्तादिक स्मरता हृदयंतर्गत 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 भक्तिभाव वैभव कशी सा. हरि ओम. देवा ಬಗ್ಗೆ हांगाचे भारा ಬಗ್ಗೆ सकड अर्चक हांग सकड उलयले आसा. एक म्हळ्यार मिगेले आतां 70 वर्सां हाजे पळयल्यार वामन पैमामू आनी ओपेन पैमाम वास्तव पैमाम धोरतरो मनीस त्याग जण मिगेल अज्जाल उठयल्यार तग्गे जणांक नडन हांगा आंगार तशिलो बेताळो पुरुषो अशीची दुष्टशे दर्शन आनी मुख्य म्हळ्यार वर्गल नडांतू सण्णी न्हेसून तांकां दर्शन हाडचें म्हण आसा. हांगा कशी अशें म्हळ्यार तांगेले घराण्याचे हांतू आमी अशी उलयतना आमकां कळना कसन की एक जिज्ञास असल्यार म्हाका गोविंद मामाला कितकी पण थांवले तशें आमी खुर्ची ओट्टू बेंचेर बसून आसूचे पैमा अशें भुर्र म्हणलो आनी गोंयचे भाशेन उलयचे सुरू करताले. गोंयचे भाशेन उलयचे सुरू केले तागेर भितर बेताळ प्रवेश जाला म्हण आमी लेखा. एक मिनीट भितर तो भार हिरवता बेताळ आयलो म्हूण ताणें इंग्लीश आमकां म्हळ्यार आमकां तो शंका जाल्यार तागेर आंगांत तो प्रवेश जावन आमकां उत्तर दिवन कूडलो हिरवत तसो न्हय. एक विशेष एक हांगा आशिल्लो आनी आतां जाल्यार हिची आनी मुखार बर जाता म्हणून ऋग्वेद संहिता याक जावचो मुखार बर जावचे जन हांगा सकड आसा. आमी गेले ह्या एजाक त्या टायमा अज्जाल ओट्ट कोण येवन हांगा पळयलो एक अनुभव त्या अनुभव म्हाका एक सांगच्याक मेळ्ळो म्हणल्यार भाग्य म्हणून सांगून मिगेले एक उत्तर कृष्णार्पण म्हणून सांगता आसा. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೋ ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲ ಕಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ. ಅನುದಿನ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದೆನೋ ಕನ್ನ ಮಹಿಮಾ ನೀನು. गौडसारसद ब्राह्मण समाजाचे इतिहासांतू आमकां गोश्रीपुरम म्हणलें व्हड एक सुप्रसिद्ध गांव
देवान अनुग्रह कोण घेवन आयलें तसलें ते जागेंतू श्रीमद विजयंतीर स्वाम्यांनी आमकां दिव्य विग्रह अनुग्रह कोरून भव्य देवळ आमगेले कुच्चींत आसा. तशी गोमांतका दुखून घेवन आमी गौडसारस ब्राह्मण प्रधान जावन घेवन कुच्चींत आयलेले. तशी भटकळ बसरूर मंगळूर इत्यादी गांवांत राबलींत. त्यानंतर कालांतरांतू थंयचेची एक कवर न्हय एक घरण तांणी तिरुपतींत की ना देवार विशेष आराधना कोर नाशिल्ले तांकां तांगेलेची एक पिळींत आशिल्ले तसले वेंकटरमणाल विग्रह कसकीचे एक तांकां कळ नाशिल्लें न्हय जाल्यार आनी कसकी सोदूच्याक तांणी ते पिळी उमती घालल वेळाक ते विग्रह तांकां निटळ राबून घेवन उलयलां म्हण दिसलें. त्यानंतर उपास ताणें थांबून घालच्या की उपास अशी उलयलां म्हण दिसलें. त्यानंतर तांणी मनां प्रार्थना करून घेतली हें देवार विशेष एक चैतन्य वय म्हण जाल्यार देवान उपास आमकां तें उठान राबून घेवन राबिल्लें दिसका आनीक आमी ते देवळाक चांग एक देवळ करून आराधना करता ती म्हण सांगिल्लें तसलें एक दिव्य मुर्ती हांगा विराजमान जावन आसा. अशी आमगेले कुच्ची दुखून आयलें तसलें कुच्चीकार म्हणलें तसलें एक घरण तांगेलें एक देवळ जावन घेवन हे ब्रह्मावराचें हांगा तांगेले कुलदेव सहित कालभैरव बेताळ इत्यादी आसून घेवन हांगा देवदर्शनां आसून घेवन एक कुलदेवस्थान म्हण केजी तशी इश्ट देवस्थान वेंकटरमणा देवस्थान जावन चोवून आयलेलें हे देवस्थानांतू आतां एक विशेष पर्व काल हांगा आमकां ब्राह्मणाक सांगिल्लें तसलें ऋग्वेदाचें याग अनुश्ठान चलता आसा की लोकांतू यज्ञ याग इत्यादी चोलका आमगेले मलगड्यांनी आचार विचार धोवन घेवन देवधर्म धोवन घेवन लोकांत यज्ञ राखून हाडला. यज्ञ केलें म्हण जाल्यार लोकांचे समस्त मालिन्य दूर जाता समस्त कश्ट दूर जाता ना आमकां कसन जावका की तें दिता म्हण आसा. तशी आमी ब्राह्मण जावन घेवन व्हड एक ऋक्समिता याग म्हणालें जिवनांतू करचे एक विशय जावन आसता. म्हणटाना हे देवळांतू आतां आशिल्ले कोच्चीकार फॅमिलीचे सर्व मलगडे चेडूं सकट मेळ घेवन हे कार्यक्रमांतू उपस्थित आसा ती हांगा चलता आसूचे ऋक्समिता यागांतू देवान ते आहूत सर्व स्विकार कोरका तशेंच हे कुटुंबाक तशें गांवां जाल्यारीची बरें कोरका सर्व ब्राह्मण हांगा मेळ घेवन दिवस देवाल सन्निधानांत अष्टावधान की इत्यादी करतात. हे सर्व देवाल प्रिती कारण जावका गांवतूल जाल्यार मेळ घेवन हांगा भजन इत्यादी अर्पण करता आसत. म्हणटाना सर्व रिती जाल्यार सेवन करतना हे कुटुंबाक विशेष जावन घेवन काशीमठ संस्थानाचे स्वामेल दयस की सुधींतीर स्वाम्यानी हांगा पादार्पण करून घेवन हांगा देवालय प्रतिश्ठी न्हय जाल्यार हांगा जावका जाल्यार सर्व अनुग्रह केला. तशेंच हांगा चोवले तसले मुखावेले सर्व भव्य कार्यक्रम आसा ती तांतू श्रीमद संयमींतीर स्वाम्यान जाल्यार हांगा येवका तांकां आशिर्वाद दिवका म्हळ्यार तांगेली इच्छा आसा. मंगळुराचे एक आमगेलें चॅनल म्हूण सांगता तसलें स्पंदना की आमगेले स्वामेले नवती कार्यक्रमा वेळाक घर घराक तें पावलें सर्वांक आमगेलें स्पंदना म्हूण घेवन सकडांनी स्पंदन केलें. त्यानंतर स्वामेले एक विशेष प्रिती कारण जाल्लें हे कार्यक्रम तशी समाजांतू आमकां आनीकय मस्त एक संबंद वांटून येवका म्हणले खातीर देवदर्शन म्हळ्यार एक कार्यक्रम प्रारंभ केलो. प्रत्येक देवळांतून घेवन ते देवळाचे आमकां जल्ल तसल माहिती दृश्य माध्यमारी दिलेलें आसा. ताजे 100चे एक भाग जावन घेवन हे जल्लेले संभ्रम आमकां संतोशा कारण आसा. आमगेल्या समाजान जल्ल तसले देवदर्शनाचे दृश्य माध्यम सर्वांक एक माहिती कारण जावका आनीकय चांग रितीर आमगेल्या देवळाची माहिती आमगेल्या समाजा मेळ आमगेल्या समाजा चेडवांक आमगेले देव देवळ न्हय जाल्यार देवळां कशी चोवून येयलें म्हणून कळत तसले एक अवकाश मेळटा तशें जावका म्हण घेवन हे शुभ संदर्भार आमी सर्व मेळ घेवन शुभारय करया. मंगळदास म्हणता शृंगाराचो वैभव पळून येता भोनू हृदय मन पळून येता भोनू हृदय मन पळून येता पळून येता भोनू हृदय मन वैभवाचो देवू वीर व्यंकटेशू वैभवाचो देवू वैभवाचो देवू वीर व्यंकटेशू म्हणता भक्त जन देवू तो चंदू वैभवाचो देवू वैभवाचो देवू वैभवाचो देवू
शुभम शोभनमस्तु अशी एक देवगिरी चहाचे आणि एक स्पंदना टी व्हीचे आणि एक 100 देवळाचे एक चित्रीकरण करचे म्हणपाक शाका खंयचे एक असाध्य म्हणेल खंयचे ना म्हणलेल्यांतू एक देवगिरी चहाचे एक आणि एक स्पंदना टी व्हीचे ना निरंतर जावन गेलो हाक एक सहकार करून घेवन गेलो तशीची हे चालन करतलो ताकाय जलगिना ताका एक स्फूर्ती अशी ताणें एक निरंतर एक अनुष्ठान केल्ल्या वरीची ताणें एक अनुष्ठान दवरून घेवन गेलो कळ्ळो प्रसाद वरडा म्हूण घेवन गेलो ताणें एक हें केलेलें आसा निश्ठेर केलां भक्तीन केलां अशी एक देवदर्शनां अशी स्पंदना टी व्हीचेक आनी देवगिरी च्याक देव
आणि ह्या चित्रीकरण केलेले हांकांय देव अनुग्रह कर म्हण घेवन ह्या शुभ संदर्भाचेर शुभ हारयशीत आसा. आयच्या कार्यक्रमांतू तुम्ही ब्रह्मावरा आसचे श्री लक्ष्मी व्यंकटेश देवस्थान पळयलें. हांग जेवचे एक समारंभूय तुम्ही पळोवचा जाल्लो. आमगेले देवदर्शन कार्यक्रम सदळ तुम्ही पळयताची म्हळ्यार आमकां मस्त संतोशा विशय जावन आसा. सदळ आमगेले कार्यक्रम पळयाती आजी आमगेले कार्यक्रम पळयील तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद. Devagiri Tea presents Devadarshan.